विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि कर्नल सोफिया कुरेशी हांणी भारताच्या नारी शक्तीचे प्रतिनिधित्व करून पत्रकार परिषदेत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांक राष्ट्रान दिल्ल्या हवाई हल्ल्याचो प्रतिसाद दिवपाचो तपशील दिलो। हातूंतल्यान दिसून येता की आमी खंयच्या धर्माच्या आड न्हय तर आमी फक्त आतंकवादाच्या आड आसा, कारण तातूंतली एक अधिकारी मुसलमान समाजातली आसा, अशें मुखेलमंत्री सावंत उलयल्यात। डेस्को खातीर परवरच्यान संजय मनाली। ऑपरेशन सिंदूर हे जे घडून हाडले पळय न्ही, इट इज एन अल्टिमेट म्हणपाक काय हरकत ना। आनी ऑपरेशन सिंदूर कित्याक तर तांच्यांनी जे दाखयल्लें म्हणजे ज्या पद्दतीची ही लढाई जी आसा पळय न्ही, ही खंयची लढाई देशाच्या विरोधात न्ही, ही लढाई धर्माच्या विरोधात न्ही, ही लढाई जी असली ही लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात असली। जेन्ना तांच्यांनी फाटलो पहलगामचो अटॅक जालो तेन्ना तांच्यांनी विशेष करून म्हणजे सिंदूर पुसपाचो जो केलो, म्हणजे प्रत्येक आमच्या महिला भगिनींक ताका तांच्या जेंट्सांक मारलो आनी सांग वचून मोदीक म्हटलो पळय न्ही, तें सगळें सांगता आसतना तांच्यांनी ऑपरेशन सिंदूर कित्याक तर हो सिंदूर जो आसा पळय न्ही, हो सिंदूर पुसपाक न्ही तर आमी तुमकां त्याच पद्दतीन मारूं शकता म्हणून तेंच्यांनी ऑपरेशन सिंदूर म्हटलें। आनी हें करता आसतना सुद्दां तुमी जर पळयशात जाल्यार दोन लेडी म्हणजे भारत देशाच्यो नारी हे लीड करताले। देशातली नारी शक्ती हे घडोवन हाडपाक शकता, देशातली नारी शक्ती हो सिंदूर सोंपोवपाक शकता। आनी हितूर सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांच्या बरोबर सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा हांच्यांनी हें सगळें एक्सप्लेन केलें। म्हणजे सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग हे सगळें करता धर्मा विरोधात कित्याक ना तर भितरली एक लेडी कमांडर जी आशिल्ली नारी शक्ती आशिल्ली ही बी मुस्लीम धर्माची आशिल्ली। म्हणून ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात न्ही, ही देश विरोधात न्ही, ही आतंकवाद विरोधात आशिल्ली लढाई आसा। म्हणून तर देशातल्या सगळ्या बांधवांनी सपोर्ट करप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें। आनी म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर हें सक्सेसफुली कंप्लीट केलें। 9 जाग्याचेर तेंच्यांनी जे आतंकवाद खत्म करपाचें जें केलें पळय न्ही, खरोखरूच सॅल्यूट करपाक जाय। आर्म फोर्स, नेव्ही फोर्स आनी मिलिटरी फोर्स हांकां खरोखरूच म्हणजे मनापासून हांव सॅल्यूट करता। पहलगामचो बदलो हो योग्य रित्या घेतलेलो आसा आनी आतंकवादाक तांची जागा दाखयल्ली आसा। आनी पाकिस्तानान त्या आतंकवादांच्या मरणाक वचून थंयसर तांकां सैन्यांक सॅल्यूट करपाचें काम हें पाकिस्तानान करून आमी आतंकवादाक सपोर्ट करता हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें। ही एकदां तेंच्यांनी परत एकदां म्हणजे पाकिस्ताना सारकेल्या देशांत तुमी आतंकवाद पोसता हें म्हणपाक काय हरकत ना, हेंय बी म्हणजे पाकिस्तानान आपूण ओन केल्लें आसा। म्हणून खऱ्या अर्थात आतंकवाद सोंपोवपाचें काम हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत केलां।